पणजेचो नवो महापौर आनी उपमहापौर बुधवारा थारतलो। पणजे महापौर पदा खातीर रुद्रेश चोडणकार, सुरेंद्र फुर्ताद, शुभम चोडणकार आनी टॉनी रॉड्रिगीसान अर्ज केला। उपमहापौरा खातीर बेंटो लॉरिना, टोनी रॉड्रिगीस, शेखर देगवेकार आनी शुभम चोडणकारान अर्ज केला। दुसरे वटेया नगरसेवक सुरेंद्र फुर्ताद आनी रुथ फुर्तादान बाबूश मनसरताच्या गटाक तेंको दिला। At the end of time which was prescribed for filing of nomination for the post of mayor, we have received 8 sets of nominations. As far as the position of deputy mayor of the CCP is concerned, 7 sets of nominations have been filed. पणजेचो नवो महापौर आनी उपमहापौर पदा खातीर बुधवारा वेंचणूक जाता। आपल्या पंगडा वतीन सुरेंद्र फुर्ताद महापौर पदा खातीर जाल्यार बेंटो लॉरिना उपमहापौर पदा खातीर उमेदवार आसतली अशें आमदार बाबूश मनसरतान सांगले। आदल्या सत्ताधारी गटान कसलीच उदरगतीची कामां करूंक ना अशें नगरसेवक सुरेंद्र फुर्ताद म्हणटा। We are a group of 14. So Mr. Surendra Furtad and Mrs. Ruth Furtad have joined our group, and we have anonymously decided that Mr. Surendra Furtad will lead this group. So we have proposed that Surendra Furtad will be the mayor of city of Panjim on tomorrow's election, and Bento Lawrence will be his deputy. I think we have got a group of 16. So since we already said, we have decided that Mr. Surendra Furtad and Mr. Bento Lawrence will be leading the council. I thank Mr. Babush Munsarat for having reposed the faith in me to lead the corporation city of Panjim. When I voted for the present panel in the corporation, I had said I don't belong to any panel, any party in the corporation city of Panjim. I am voting for the development of Panjim. To my utter disgust, no development was done in Panjim. दिनेश करपे आणि तुळशीदास चारी प्रुडंटा खातीर। पेडणे तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान बेकायदेशीर रितीन रेंव व्हरपी 23 ट्रकांक पेडणेचे मामलेदार आनी उपजिल्लोधिकाऱ्यान धरले। तारीक थॉमस हे IAS अधिकाऱ्याची पेडणेचो मामलेदार म्हूण नेमणूक जाल्या। ताणें ही कारवाय केली। बुधवारा खण खात्याचे अधिकारी येवन ट्रकांची तपासणी करतले। सध्या ट्रक पेडणे पुलिसाच्या ताब्यांत दिल्यात। आयतारा किरण पाणी जुंयावेले बेकायदेशीर रेवेच्या धंद्याचेर खासा रिपोर्ट केल्लो ताचो हो इम्पॅक्ट। देने का मांगता है और मैं क्या बोलते हैं, लेकिन जो कोर्ट का आदेश है, नियम है ना। देखो अभी मेरी बात सुनो, मेरे को कंप्लीट करने दो। मैंने आपको बात करने के लिए बोलो। अभी देख, तुम बोलते हैं हाई कोर्ट के डिसीजन पे हम पकड़ा, हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आपके पास है? आता म्हाका सांग, गाडयो धरल्या आणि त्या मोडकळ पोलीस स्टेशनाचेर उडयल्या, बस स्टँडाचेर उडयल्या। तेका कितें हा, सांजे जर ते गाडयो चोरले जाल्यार तो म्हणटा आपणें धरले ना। सांजे हांव पुलिशे कडेन दितलो, फाटले ट्रिपीक धरले, बॅटरी हेल्यो, टायर हेल्यो, तेका जबाबदार कोण? आमी परत कोर्टान झगडपाचे, सरकारा कडसून ते मागणी करपाची आणि पैसे आमचे कडेन। एक गाडी सोडपाक आता 5 आता तो म्हणटा 25,000, खंयचे हाडटले 25,000? आता जर 50,000 करतलो मागीर कितें आमकां बरें दिसना। मयेकारांचो इव्हॅक्युई प्रॉपर्टीचो प्रश्न सरकार फुडल्या अधिवेशन मेळ्यार तडीक लायतलो। मात थंयचे मूळ फामिलीकूच घरांचे हक्क मेळटले। कांय लोकांक कूळ मुणकार अधिकार नाकात, मालकी हक्कूच जाय। ही गजाल कायद्यांत कशी बसों येता हाचेर विचार चल्ला। मात हक्क मेळटलो म्हूण कोणूय जमीन अतिक्रमण करता जाल्यार ताका कांयच मेळचें ना। हालीं तेंपार थंय रावूंक आयिल्ल्यांकूय कांयच मेळचें ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलां। प्रताप सिंग राणेन हो प्रस्न काडिल्लो। मये इज कन्सर्न कस्टोडियनाचें नांव न रावता, थंय नांव आसा तें गव्हर्मेंट is not supposed to see the Tenancy Act and Munkar Act is not applicable to the government. Now, will the government consider immediately removing these names from the occupants column, the name of the government, and put the name of the concerned occupant? म्हाका दिसता मे म्हयन्यान आमी ताजेर सारके बसून एक प्रॉपर लिगल ताका सोल्युशन डिस्कसूय केला। तांचे कडेन 2-3 ऑप्शनां दवरलेली, तांच्यांनी बऱ्याच जाणां, पण तातूंत प्रॉब्लेम कॉम्प्लिकेशन कितें जाला, ही आतां केन्ना ना केन्ना तरी टेनन्सीचेर मेळटली म्हणून कांय जाणांनी इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचे पळय हाजेर घेताले, कितें म्हणटात ते आमी वर्साक काजू घेता ते पावणेचेर, ताकाय फेन्सा बी मारून हें केलें। हांव पयलींच सांगता ती मेळची ना।
जी लोकांनी ओरिजिनल हें केलां आनी घराक जी जागो आसा ती मेळटली आनी ओरिजिनल कोण टॅनंट आहा पळय ताचो रेकॉर्ड आसा गव्हर्मेंटा कडेन ती मेळटली. डेडलायन इज नेक्स्ट असेंब्ली वीच वील हॅपन इन आफ्टर चतुर्थी इमिजिएटली. तो पर्यंत विशय मोकळो करून दवरता. जे कोण आपले पोन्ने रेकॉर्ड दाखोवंक शकता से अबाउट 80 years बॅक 10 years बॅक तांकां स्थान मेळटलें. उंचेलें शिक्षण घेवंक भायर वचपी गोंयच्या भुरग्यांक मुख्यमंत्री पर्रीकारान मंगळाराक गोवा स्कॉलर्स शिश्यवृत्त्यो भेटयल्यो. विदेशांत शिकपा खातीर ही शिश्यवृत्ती दिल्या. पर्वरे विधान भवनांत ही कार्यावळ जाली. 60तले 15 जाणांक वेंचून काडल्यात. येवजणे प्रमाण देशांत शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक स्कॉलरशिपीचेर दर वर्साक 3-3 लाख रुपया मेळटले आनी देशा भायर शिक्षण घेतल्याक सरकारा कडच्यान $20,000 अमेरिकी डॉलर्सांचो आदार मेळटलो. ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्र्या सयत उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसुजा, खेळां मंत्री रमेश तवडकार, वीज मंत्री मिलिंद नायक आनी हेर आमदार आशिल्ले. चडशा विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शिश्यवृत्त्यो घेतल्यो. अरुण मल्ल्या, जुझे मानुएल फालेरो, हन्नेकरी नागराज, संपत देसाय, जुझेर अलिनो ई गोम्स, अफशीन याजदानी, मायकल ग्रासियस, आंतोनिया ब्रुतो दा कॉस्त, जयावंती लोंडो, डॉक्टर रुबन दिसा, ख्वाजा हनीफ, डॉक्टर गजानन पाणंदीकार, अक्षय प्रभू वेल्लेकार, केदार खाणेपारकार, करिश्मा डिसुजा हांकां शिश्यवृत्त्यो फावो जाल्यात. We produce more talents than the number of the size of population, and so I wanted, wherever I went across world, I found Goans in a very top position, but unrecognized. That doesn't make them so attached to the place. So without any obligation, we decided that this award be given so that he feels proud to be a Goan all the time. And I realized that many of them, the moment they get an opportunity, they come back also. Number of girls applicants seems to be low. So Bhaskar will have to advertise properly that we have got 30% for girls only. तुळशीदास च्यारी प्रुडंटा खातीर. शिगम्याच्या वादांत सनातन प्रकरण हाडून आमदार लवून लोकांची दिशाभूल करचे न्हय. कापाजदाद आसल्यार ह्या प्रकरणाचो खुलासो NIA कडेन करचो अशें आव्हान आदलो गृहमंत्री रवी नायकान दिलां. मडगांवचे बॉम्बस्फोट प्रकरणात सनातनाक घुस्पापा फाटल्यान तेन्नाचो गृहमंत्र्याचो हात आशिल्लो असो अप्रत्यक्ष आरोप लवून प्रुडंटाच्या कावंटर पॉयंटात केल्लो. प्रुडंट मिडिया वयल्यान आमी एक मुलाखत जी आसा, जी मुलाखत प्रुडंटाचे सामंतान घेतलेली आनी जो आमदार फोंडेचो जो आमदार आरोप करता की फाटल्या वर्साक फोंडेचो शिगमो हो आमी करूं म्हणून. आतां हो एक पुलीस ऑफिसर आशिल्लो जेन्ना ही दुर्घटना हांगसर जेन्ना घडली मडगांवाक, जेन्ना हो बॉम्ब ब्लास्ट जालो थंय आनी मालगुंड पाटील आनी तेज्या वांगडा दुसरो जो आसा नायक, हे दोगूय पेटे जाले आनी हे एका खबर आसतना सुद्दां थंय हें सगळें जाणा हो त्या वेळार इस्कोटर कोणाची आहा ती सुद्दां ताणें सांगली. काल ती सांगली की जी आसा ही सुदिनाचे भाच्याची इस्कोटर आसा आनी तें नांव बकले आसा. हीच तेजी इस्कोटर पळोवन तेणी सगळ्यांनी हें बोवाळ केलो म्हणून. पूण हें हो सगळें जाण जायत जाल्यार हेजेर इन्क्वायरी करपाक हेका घेवचो ताब्यांक, हेका NIA हेका ताब्यांक घेवपाक जाय. कित्याक हो हेणें तें सगळें सांगपाचें म्हण हेणें तें सांगलें ना. म्हण हेका खरें म्हणल्यार आनी एक पुलीस ऑफिसर आशिल्लो हेणें हेका अशें लिपोवपाक सांगना, हें ना फावना. हेणें राजिनामो दिवचो आनी परतें इलेक्शन रावन परतें निवडून येवन दाखोवचो. शिगमो हो जातलोच, शिगमो लोकांचो. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.